विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. कोट्यांनी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्डाचे केशीत काँग्रेसीच्या राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी आड ईडीन आरोपपत्र दाखल केलां. काँग्रेसीची वचत थंय ईडी आड निदर्शनां. आज दिस इज अगेन्स्ट दी ऑपोजिशन आणि जेन्ना ऑपोजिशनाचो आवाज बंद करपाक देशभर एक प्रयत्न जालोलो आसा. फॉल्स केसी घालून ईडी बरी आपोवन कॉम्प्रोमाइज करून हे लीडर घेवन हे बीजेपीन उचता. बीजेपी म्हणटा ईडी आड काँग्रेसीची निदर्शनां म्हळ्यार चोर मचाये शोर. कथीत घोटाळ्यां खातीर बीजेपीन काँग्रेसी आड निदर्शनां करून जाप दिली. व्हडलो जो बोवाळ चल्ला ताजो खरें म्हटल्यार आमी काँग्रेसचो निशेध सदांच करतात, सगळे लोकूच करतात. पण तांणी अशें लोकां मदीं वचून दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. एक तर चोर, तातूंत भितर शिरजोरपणां करची न्ही. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंगली कंडेम हें करता. आनी काँग्रेस पार्टीक ताजे थ्रेटनींग जी लँग्वेज पळय जी यूज करता ईडीओ संदर्भान आनी कितें तिजोय बीन निशेध करता. व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, दुर्दैवी हें. काँग्रेस एक समजता की ह्या देशांतली सगळी प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी. आनी नाही ते कायद्याक माननात आनी नाही कोर्ट कचेरी अशें ह्या वरून सिद्ध जाता. आनी आपूण सगळ्या कायद्याच्याहून चड वयर अशें तांकां दिसपाक लागलां. कितें आशिल्लें की केसीन भितर काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी हांणी नॅशनल हेराल्ड जो एरिया व्हडले जे प्रकाशक आसा पेपराचे हेजे व्हडले ते असोसिएट जर्नल लिमिटेड त्या हातूंत भितर गडबड केल्या. आनी ती गडबड करून येदी व्हडली वर्थ प्रॉपर्टी 2-2.5 हजार कोटीची प्रॉपर्टी आपल्या पर्सनल नांवाचेर करपाचो व्हडलो प्रयत्न केला. काँग्रेसवाल्यांनी खंय आतां आपल्याच फुडाऱ्या आड निदर्शनां करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.